सोमार एप्रिलाची 20 तारीख 2026. पहिले वाचप धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 6 वळ 8 तावन 15 पर्यंत. तवळ स्तेफन देवाचे कृपेन आणि सक्तेन भरून लोकांमध्ये व्हड असर्या आणि खुणा दाखोवंक लागलो. अशें आसता मुक्त जाल्ले सिनागोग सभेचे थोडे जण मुखार येवन स्तेफना लागीं तर्काक रावले. हे सिरेनाच्या, अलेक्झांद्रियाच्या, सिसिलियाच्या आणि आसियाच्या जुदेव समाजेंतले. पूण स्तेफनाचे जाणवाये आणि पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तो उलयतलो त्या उतरां विरोध वाद विवाद चलोवंक तांचे निमती जाले ना. तवळ ताणें थोड्या मनशाक फुसलावन तांकां अशें म्हणूंक शिकोवन दिलें. तो मोयजेचेर आनी देवाचेर निंदा उलयता तें आमीच आयकलां. अशें लोकांक, मलगड्यांक आनी शास्त्रांक तांणी चाळवायलें. आनी सगळ्यांनी सांगाता मेळोवन स्तेफनाक धरलो आनी सानेद्रीन सभे हुजीर व्हेलो. उपरांत फट साक्षी तयार करून तांचे करना अशें सांगयलें, हो मनीस केदळाय आमच्या पवित्र देवाळाचे आनी नियमशास्त्राचे विरोध उलोवन आसा. नजरेचो जेजू हें देवाळ मोडटलो आनी मैजेन आमकां दिल्ल्यो रिती रिवाज्यो बदलतलो म्हणून हाणें सांगलेलें आमीच खुद्द आयकलां. तवळ निती सभेर बसून आसलेले समेस्त स्तेफनाक कस पळोवंक पडलें. ताचे मुखामोळ एक देवदूताच्या मुखामोळा परी तांकां दिसलें. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 119 23-26, 26-27 आणि 29-30. श्लोक सर्वेस्पराचे उपादेश पळतात ती भागी. रायकुवर बसून म्हजे विरोध घुटमोळ करतात, तरी हांव तुजो सेवक तुज्या आज्ञा नियाळीत रावतलो, कित्याक तुज्यो आज्ञा म्हजो संतोष, त्योच म्हजे सलाहदार. श्लोक सर्वेस्पराचे उपादेश पळतात ती भागी. म्हजी पाटली जिणी तुका उगडतस, तुवें म्हाका जाप दिली. तुजे उपादेश तूं म्हाका शिकय. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय. तेदवां तुजी अद्भुतां हांव नियाळतलो. श्लोक सर्वेस्पराचे उपादेश पळतात ती भागी. फटकिऱ्या वाटे वयलो म्हाका पयस कर. तुज्या धर्मशास्त्राची समजणी उपकार करून म्हाका दी. विश्वासीपणाची वाट हांवें विंचून काडल्या. तुजी विधी नियमां म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरल्यांत. श्लोक सर्वेस्पराचे उपादेश पळतात ती भागी. उद्गार आलेलुया आलेलुया. उंड्या वरवीं मात मनीस जियेना. बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतराद्वारी तो जियेता. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 6 वळ 22-29 पर्यंत. दुसऱ्या दिसा जमलेलो लोक सरोवराचे पेल्या तडीर रावन आसलो. आदल्या दिसा थंय आसलेली एकच दोण आनी ती तांणी पळयल्ली. जेजू आपल्या शिसा सांगता मचव्यार सोडोंक नातलो जाल्ल्यान शिस आपणायतल्या कस उतरून गेल्यात जावयेत म्हणून लोक चिंतलो. तिबेरिया तावन भायर सरन आयलेलो दोणी तडीक येवंक लागल्यो. सोम्यान अर्घ्यां दितस लोकान उंडो खेल्ले ती सुवात लागसरच आसली. जेजू जावं ताचे शिस्सांव थंय नातिल्ले ते पळोवन लोकूच दोणीर सोडलो आनी जेजूक सोदीत काफारनावाक आयलो. जेजू लोकांक सरोवराचे पेले तडीर मेळ्ळो. तेन्ना ते ताचे लागीं म्हणाले, मेस्त्री, तूं हांगा केदळ आयलोय? जेजून जाप दिली, सतच हांव तुमकां सांगता, म्हाका तुमी सोदतात, तुमी खुणा देखल्यो देखून न्ही,
बगार दा दोशी जाता पर्यंत तुम्ही उंडे केले देखून नास जाता तसल्या खाणा खातीर तुम्ही वावरचे न्ही. बगार वावुरा तुम्ही सासनीक जिणयेक बळता तसल्या खाणा खातीर. हें खाण मनशापूत तुमकां दितलो, कित्याक देवा बाप्पान ताचेर आपल्या अधिकाराची मोर घाल्या. तेवळ तांणी जेजूक विचारले, देवाक मन वतात तसल्यो करण्यो आदारूंक आमी कितें करी जाय? जेजून तांकां जाप दिली, देवान धाडिल्ल्याक तुमी सतमानी जाय. हिस्स ताका मानता ती करणी. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजूचे शिकवणेक आनी ताच्या कामाक लोक आकर्षीत जालो आनी हारी हारींनी ताका सोदूंक आयलो. ताची भेट केल्ल्यान दैवीक स्पिरिताचो अनुभोग जालो. देवाचो पूत येवसो आसा तो खरो प्रवादी म्हणून थोडे सतमानूंक लागले. जेजून 5,000 लोकांक जेवण दिल्लें. तो लोक दुसऱ्या दिसा गॅलिलियाच्या सरोवरांत मच्छव्यार सोडून ताका सोदून गेलो. वेले तडीर आशिल्ले पळोवन लोक आजापता आनी केदळां आयल्यात म्हूण सवाल करता. त्या वेळार जेजू नास जातल्या खाणा पसत वावरचे प्रास सासनीक जिविताक बळटा तसल्या खाणा खातीर वावरूंक आदेश दिता. आत्मीक संगती कुशीन जेजू तांची मनां ओडटा. स्तेफानान देवाचे कृपेन भरोवन लोकां मदें व्हड असर्यां केली आनी आत्मीक संगतीक प्रामुख्यता दिली. पवित्र प्रेरणान भरून देवाची सुवार्ता परगट केली. तो फट उलयता म्हणून ताका धर्न हाडून निती सभे हुजीर हाजर करतना ताचे मुखमळ पर जडले म्हणून आयचे पयलें वाचप सांगता. आमी सदांच आत्मीक संगतीक महत्व दिजय. देवाचे खुशे प्रमाणे वावरिजे आनी आमची भूक थांबयजे. सोम्या शिवाय आमकां विशेव ना. आत्मीक संगतीक अत्रेगून देवाची खरी भुरगीं जावया.